मोगाच्यानो आईच्या ह्या निमाण्या ब्रेस्तराच्या संजेच्या पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता। आज आमी सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचे घडीत उगडासाक हाडणं ते आमी व्हडा संभ्रमान आचरण करता। आईची देवस्तुती आमकां मोगाचो आनी सेवेचो शेगूण रुता करूंक आपोवणें दिता। आईचे देवस्तुतींत 3 विशय आमी नियाळ करता। पयलें जेजून पवित्र येवकारिस्त स्थापन केल्लो दीस, दुसरें याजकी संस्करणी घडुल्लो दीस, तिसरें शिसांचे पांय धुवन मोगाचो उपादेश दिवन आपल्या फाटल्या उदारांक सेवेची देख दिल्लो दीस। आयच्या दिसा फिरगस कुटुंबान एका कुटुंबा परी पुर्तेपणी वांटो घेवंक जाय। ह्या संजेच्या संभ्रमान 3 संगती आमी उगडास दवरूंक जाय। पयलें जेजून पवित्र येवकारिस्ताचें बलिदान निमाण्या जेवणा वेळार स्थापन केलें, देखून हर एक दीस प्रत्येक जावन आयताराचे मीस कुटुंबाचें जेवण जायजें। म्हणजे पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार सांगाता बसजे, सांगाता मागणे करीचे, सांगाता गितां गावन एका कुटुंबा बरी भाग घेवंक जाय। दुसरें आयच्या पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदाना उपरांत ताबेरनाकल खाली दवरतात। आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदाना वेळार पवित्र केल्लो उंडो कुमगार सेवतेल्यांक दितात। तशें म्हळ्यार पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदानाक आनी कुमगाराक लागशिल्लो संबंध आसा, देखून कुमगार पवित्र बलिदानाचो एक वांटो म्हणलें समजूंक जाय। तिसरें सोम्यान पास्कांची शेळी भेटोवचे खातीर आनी सेवचे खातीर निमाणें जेवण केल्लें। जेजू नव्या सल्ल्याची पास्काची शेळी जावन आसा। हर एक पवित्र येवकारिस्ताचें बलिदान जेजूचें मरण आनी पुनर्जीवनपण पासरता। देखून आयच्या पवित्र येवकारिस्ताचें बलिदान आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा थंय व्हडपण बगूंक जाय। ताचे थंय आसा आमकां सोडवण, जिवीत आनी पुनर्जीवनपण। ताचे वरवीं आमी बाचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हणल्या उतरांनी सुरू जाता। सांगाताच आज सर याजकांचो दीस जावन आसा। आमकां सेवा दिवच्या सर याजका खातीर मागया आनी ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणान वांटो घेवया। आतां आमी सर उबे रावन प्रवेश गीत गावया। Jezu Chrystacia kursatej Bordpolikum zaj Tace Ty amka sodwon Jivitani jivanpon Tace burgi ami bachav zalyao Ani amka sutka melya Daya Guru Ani amka आशीर्वादी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर फांकून आनी आमची दया सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सातय व्हडपणीकूंक जाय ताचे थंय आमकां सोडवण
आनी जीवनपण ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या देव आमची दया करूं आनी आमकां आशीर्वाद दी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तूं आमचेर फांकून आनी आमची दया करूं आमी आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सांतय व्हडपण लेखूंक जाय ताचे थंय आमकां सोडवून जिवीत आनी जीवनपण ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या देव आमची दया करूं आनी आमकां आशीर्वाद दी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तूं आमचेर फांकून आनी आमची दया करूं आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सांतय व्हडपण लेखूंक जाय ताचे थंय आमकां सोडवून जिवीत आनी जीवनपण ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या देव आमची दया करूं आनी आमकां आशीर्वाद दी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तूं आमचेर फांकून आनी आमची दया हे मिसाचें बलिदान आमच्या भिरगजें सेवा दिवन देवा तेंचल्या सूर्या सकाळ पासून मिसबेटयता रोबर्ट डिसोज आनी कुटुंब नित्या दरवडो देवादीन मॅक्सिम मार्साच्या आत्म्या पासून मिसबेटयता बेनेडिक्टा पायस बेलतंगडी हे सर्व पासून मागी आम्हा समेस्तां पासून मागी हांचे कोणा मागतान बसयला तसो उडास कडून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सुम्या जेजूच्या जेवणाची ही दबाजीक परब आमी आचरण करतना निमाणो ब्रेस्तार आमी संभ्रमता जेजू निमाणें जेवण आपल्या सिससंगाता जेवलो आनी 3 तरांचो संदेश ताणें आमकां दिलो एक आपल्या कुडी रक्ताचें समर्पण आमकां करून त्या समर्पणांत सहज जाल्लें जिवीत जिवंक आपोवणें दिलें दुसऱ्यान ह्या जगाची संस्करणी करना देवाचें उतर तशेंच देवाची सुम्याची कूड आनी रगत मनशा कुळाक आत्मीक काणसां दिवच्याक ताणें आपोवणें दिलें आनी सेवेच्या जिवितामारी फात आमची जिणी एकामेकाच्या फायद्याक बरेपणा पडलेली जायजय म्हूण ताणें उलो दिलो असलें एक 3 तरांचो संदेश आज आमी स्विकार करतना सुमी आमचेर आशिर्वाद घालूं ताची कुडी रक्ताची घटाय आमकां बोवाळ दिवं आनी आमचें जिवीत सदांच ताका मानवलेलें एक काणीक जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया आमी केल्ल्या पातकाची दुग्धन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरू सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बडबड अपराध. ह्या पासून बक्षिसां संवकार मरये सगळ्या अवधूतांनी भक्तां मी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंतीकरातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आम्ही तुका वाकरता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सुमिया देवा देवाचे शिर्ये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत कर बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया इगडी बुरदोळे दांपया आमच्या गरजां खातीर ते सवा खातीर मागया. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा आपकुशेन मरण सोसूंक आपणाक पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुजे एकल्याच पुतान मीत मेर नातलोलो मोग दाखोवंक सिसांच्या सांगातांनी माणे जेवण केलें आनी तें संवसार सदा पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बरतेन आमकां भोव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवळ चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदले हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक गरण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितले खातलो ते पळोवन शेळी विंसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दीस सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जिवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रागात घेवन ज्या घरांच्या शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताच्या वयल्या पाटयेक तें सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वांडो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क पराब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जिविताक जावं मनशांक जावं मनजातींक जिवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवाक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवंक दिवंक शेळयेचे रागात एक कुणा जातलें. ते रागात पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासोचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक पराब कशी संभ्रमतेल्यात. संततींतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतेल्यात. देवाचें उतार हें. सेवतांव ही संस्काराची काळ. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. संस्काराची काळ. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी देव सर्वेस्परा. ताणें म्हज्यार केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सडून एक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखतलो. संस्काराची काळ. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक गातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या वर्गा लोकां मुखार हांव पाळटलो. संस्काराची काळ. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवसेवता ती संस्काराची काळ. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सांग पावलो न्हू कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप.
भावा भयण्यानो, जें कितें सोमेलाकचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांव सांगून दितां. म्हणजे सोम्या जेजून तो 12 दीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हें म्हज्या उगडासा करा. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशीन वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हणून उदान आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पाराधीन करीचे म्हणून सैतानान सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूच घट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातां येवन देवाचे फाटी वेता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वचून आपल्या शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान तो पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सरशीन आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय गी? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर तुका समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण ना लागी ताका आनी मुखार धुयचें म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कट नात.
आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हणून तो जाण आसलो देखूनच तुमी सक्कड नितळनात म्हणून ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्या न्हेसोवन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें ताणें तांकां. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकेंच, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. हांवें तुमकां केल्ले वरीस तुमी खर्चाक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतर हे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच भुरग्यानो, लगभग 2 वर्सां आदले घडीत आज आमी नियाळटा. जेजू कुर्सार मरोंक वयच्या आदल्या दिसा म्हणजे निमाणा ब्रेस्ताराच्या दिसा सांजेर आपल्या शिश्य सांगाता एक जेवण करता. आनी हें जेवण ताचें निमाणें जेवण. संवसारी मनशां मोदें ताचें निमाणें जेवण. संवसारी ताचे म्हूण आसलेल्या इश्टां मोदें निमाणें जेवण. संवसारान ताची म्हूण आसलेल्या मोगाच्या सवें निमाणें जेवण तो देंवता. आनी ह्या जेवणाचेर 3 संगती थंयसर घडटात. एक जेवणाचेर एवकरिस्त तो घडोवन दिता. अमर जिविताची एक उडासाची संगत हांगासर तो आमकां दिता. 2000 वर्सां जावन हें घडयत तवळ तवळ घडोवन आसा आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ह्या जेवणा भायर ह्या घडिता भायर दुसरें जिवीत आमकां ना. तें जावन आसा मिसाचें बलिदान, जेजूच्या एवकरिस्ताच्या जेवणाचें बलिदान. आनी हें जेवण जेजून निमाण्या दिसा केल्लें तें ताच्या उगडासाक करूंक ताणें आमकां उलो दिलो आनी अशें एवकरिस्त स्थापन जालो. आनी ह्या एवकरिस्ता मुखांतर देवान एक नवो करार हांगासर स्थापीत केलो, नवो करार. आनी हो नवो करार जेवणार ताणें स्थापीत केलो. जेवणार हेच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 11 आमी बरें करून वाचलें, आयकलें. हांगासर तो उंडो घेता, देवाक अर्गां दिवन मोडटा आनी म्हणटा, ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परीस तो काल्स घेता आनी म्हणटा, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो सल्लो, म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो सल्लो, जितले पावटी तुमी ती खाता पियेतात तितले पावटी म्हज्या उगडासाक करा. पळया, जेवणार ताणें हांगासर एक नवो करार, पोरनो करार खंयसर केल्लो. पोरनो करार देवान इजिप्तान केल्लो, इस्रायल परजे लागीं मोइजे मुखांतर पोरनो करार. तोय जेवण तयार करूनच केल्लो. तोय करार देवान जेवण तयार करूनच केल्लो. तो पोरनो करार, पयलो करार तो पोरनो करार. थंयसर कसलें जेवण? थंयसर बेकमेर परबेचें जेवण, बेकमेर उंड्याचें जेवण. एक शेळी तालास करूंक जाय. त्या शेळी कसलीच आयब नातलेली, म्हळ्यार कसलीच पिडा नातलेली, कसलीच ताका वायट नातलेली, गायी वा कसलीच कोरोजू एलर्जी नातलेली. दादलो शेळी
दादलो शेळी स्त्री शेळी न्ही आनी ती इतलेच दीस म्हूण तुमी ती पोसूंक जाय उपरांत मेरलेले दिसा ती मारूंक जाय ती मारून जाल्या उपरांत ताचें रगत कितें करूंक जाय तुमच्या हेब्रेवकारांच्या दरवट्याच्या मुखल्या उब्या खांब्याक आनी आडव्या खांब्याक तें शेणोवंक जाय उपरांत मांस कितें करूंक जाय मांस तें कुडू भाजयेंत तुमी खावंक जाय आनी अशें हांवें दिल्ली परब तुमी आचरण करूंक जाय आनी त्या दिसा कितें घडटलें त्या दिसा देवाचो पूत देवाचो दूत इजिप्तांतल्यान पाशार जातलो आनी हेब्रेव घराच्या अरियेका घरा मुखल्यान तो पाशार जातलो आनी जे कोणाच्या बागलाचेर तें रगत आसा त्या घरा तो पळय सरचो ना त्या घरा कितेंच बाधक जावचें ना जे कोणाच्या बागलाक दरवट्याक तें रगत ना तसल्या भितर वचून इजिप्तकारांच्या मलगड्याचेर त्या भुरग्यांक तो जिवेशी मारतलो आनी थंयसर रुदान जातलें रडणें जातलें विळाप जातलें फाराव सुरूय पुती मरतलो आनी फाराव तुमकां वचूंक सोडटलो देखून तुमी कितें करीत जाय तुमी तुमच्या पेंगटाक कमर बांदी जाय पांयांक वाणो घाली जाय हातांत बेतकाटी धरी जाय पोळ दावतल्या स्वरा बरी तुमी आयते राव जाय पळया ओ जावन आसा पोरनो करार इजिप्तांत इस्रायल परचे लागीं देवान केल्लो तो एका जेवण तयार करन ते देवणाचेर देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो जेवण जावन आसा एक मोगाचो संकेत मोग आसल्यार मात्र मनीस जेवण करता मोग आसल्यार मान मनीस जेवणाक वेता दुस्मान जेवणाक वेताय वचना राग आसलो जेवणाक आपयले येताय तूं कितलेय पटी आपोवणें दी कितलेय पटी वळी सांग कितले पटी मोगान आपय फोन कर येता येता म्हणटा तो जेवणाक येना कित्याक म्हळ्यार थंय मोग ना तुल्ले जेवण ना दुसरें मोग जेवण जावन आसा त्याग वा सॅक्रिफीस पण थंयसर जेवण करच्या मनशाक जंय तो त्याग करूंक आसा वेळ त्याग करूंक आसा तुजी खुशी त्याग करूंक आसा कश्ट काडूंक आसात आनी मात्र न्ही ते जेवणा खातीर जायत्यांनी त्याग करूंक आसा कितलीशी रांदोय कितलोसो आलो पालो कितलीशीं फुलां फळां जेवणा खातीर आपणाचें समर्पण दितात तरणी वाडची ती फळां तरणी वाडची ती भाजी तरणी वाडची ती रांदोय आपणाकच समर्पण दितात आनी जेवण तयार जाता मासाचें जेवण जाल्यार ती जावंक पुरो कुंकडां ती जावंक पुरो बोकरे ती जावंक पुरो दुकोर वा इतर मनशां ती आपणाचें जिवाचें समर्पण करतात आनी हेरांच्या पोटाक ग्रासाक जेवण तयार करच्याक समर्पण दितात सॅक्रिफीस पण सोल्ल्यांत थंयसर शेळयेचें सॅक्रिफीस जालें जाल्यार नव्या सोल्ल्यांत हांगासर देवाच्या पुताचें सॅक्रिफीस जालें देखून देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी बागी देवाची शेळी आनी ह्या देवाच्या शेळयेचें जेवण थोड्या हांगासरी पळया हर एका जेवणाक मासाचें जेवण आमी करता जाल्यार हर एका जेवणाक कितें तरी रगत वळटा कुंकडाचें जावं बोकऱ्याचें जावं दुकराचें जावं रगत वळटा आनी रगत वळल्या शिवाय जेवण जायना मासाचें जेवण जायना रगत वळचें आनी हांगासर देवान मनशा लागीं केल्ल्या नव्या कराराचें जेवण देवाच्या पुताचें रगत वाडलें हांगासर देवाच्या पुताचें रगत वाडलें इजिप्तांत इस्रायल परजेच्या घरच्या उजव्या आनी आडव्या घरच्या खांब्याक कुंट्याक तें लागलें आनी कुर्सार पळया कुर्सार त्या उब्या आनी आडव्या कुंट्याचेर त्या खांब्याचेर तें रगत वाडलें त्या पर्यंत देवाचो मोग त्या पर्यंत देवाचो सॅक्रिफीस आनी हें घडीत फाल्यांच्या दिसा घडचें आसा तें आयच्या दिसा आदल्या दिसा जेजू सिसा सांगाता उगडापें करता आनी हें जेवण तो तयार करता आनी ह्या जेवणार तो उंडो मोडता आनी सिसांक दिता आनी म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची उपरांत तो वायनांतलो भरलेलो तो काल्स घेता आनी देवा अर्गां दिता आनी आपल्या
सिसांक तो दिता आनी म्हणटा ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत तुमच्या पासून आनी सगळ्या मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक तुमी करा उगडासा तवळ तवळ तुमी करा तवळ देवाचो मोग कितें म्हूण तुमी जाणा जातल्यात देवाची सकत कितें म्हूण तुमी जाणा जातल्यात देवाचे त्यागाचें बलिदान कसलें म्हूण तुमी जाणा जातल्यात देखून तवळ तवळ तुमी तें करूंक जाय म्हूण उलो जेजू दिता ह्या मुखांतर एवकरिस्ताचें जेवण अस्तित्वाक येता आनी थिंगसर याजकी संस्कार वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज ओ एवकरिस्ताचें बलिदान आमी आज हांगासर भेटयतना जेजूच्या कुडीच्या रक्ताक आनी कुडीक फावो तो मान दिवंक आसा मान दिवंक आसा निमाणें जेवणार आसतना जेजू म्हणटा तुमचे भितरलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो आनी तो व्हडलो पेद्रू जुवां लागीं म्हणटा कोण तो म्हूण सोमया लागीं इसार तूं लागीं आसा न्ही सोमयाच्या कोण तो म्हूण सोमया लागीं तूं इसार आनी हे संदर्भार जुवांव जेजूच्या हरत्यार तकली दवरता आनी म्हणटा कोण सोमयान तो कोण तुका गतान पराधीन करतलो आनी जेजू म्हणटा कोणाक पळय हांव उंडो बुडोवन दिता वायनांत तसो तो आनी अशें जेजू न्हू उंडो बुडोवन जुदास इस्कारियोताक दिलो आनी तो ताचे भितर कोण रिगलो सैतान रिगलो पळया देवाचें उतर म्हणटा ताचे भितर सैतान रिगलो सैतान देवाच्या पुताच्या जेजूच्या पवित्रातांनी उंडो पवित्र केल्लो तो उंडो जेजूच्या देवाच्या पुताच्या पवित्र हातान धरलेली ती वायनाची काल्स आनी तातूंत बुडयलेलो तो उंडो जुदासाक देंवसार येवंक लागलो आमी मिसाचें बलिदान भेटयता उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जाता आनी आमी सेवताना हें आमी सेवता जाल्यार आमचे भितर कोण रिगता हा जेजू रिगता पूण जुदासा थंय कित्याक सैतान रिगलो कित्याक जेजू रिजोंक ना कित्याक पवित्र आत्मा रिगोवंक ना आमचें थंय कितें रिगता हायच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत आतां 11 तो सांगता थंयसर तें मुंदारसून हांगासर हांगा अर्दें रावयलां तें मुंदारसून वेलें जाल्यार जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता आनी कालसींतलें पियेता कोणीय तो जावं दी हांव जावं दी तुमी जावं दी जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता आनी कालसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता जुदास फावो नासतना त्या जेवणा बसलो जुदास फावो नासतना जेजूच्या त्या जेवणाच्या पलंगणांत ताणें हात घालो आनी देखून ताचे भितर सैतान रिगलो जर तर आमी फावो नासतना वो उंडो खाता आनी वायन पियेता म्हणजे जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवता जाल्यार फावो नासतना आमी केस्त खाता आनी पियेता म्हणलें समजूंक जाय तुमी कितलेंय बरीं कामां करात तुमी कितलेंय तुमी करा पूण एक उडास दवरा ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना फावो तो मान आनी गौरव दिवना हे कितें म्हूण समजनासतना तुमी खातात जाल्यार आनी सेवतात जाल्यार केस्त खातात आनी पियेतात म्हणून स्वस्थ सांपावल सांगता फादर मेल्विन सांगिना सांपावल कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता देखून तो म्हणटा मुंदारसूनो देखून तुमचे मदें जायते जण पिडेस्त जाल्यात जायते तुमचे मदें अस्वस्थ जाल्यात जायते तुमचे मदें देदस्पर जाल्यात जायते तुमचे मदें मरण पावल्यात देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयतना हे समयाचें जेवण करतना हर एकलो आपली दूख धरूं पश्चात्तापावो बोक्षणें मागोवं आनी उपरांत ह्या कालसींतलें पिवं आनी ह्या उंडो खावं ही जेजूचें मांस सेवूं म्हणटा तो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मिसाच्या सुरवेर हांव पातकी म्हणटा पातकाची दूख धरता उपरांत आमी कुमगार सेवता वा आमी कुमगार सेवच्या फुडें म्हणटा सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका वोवो ना तुज्या पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हणून कलतेपणान आमी स्विकार करता पूण जाल्यारय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें जिवीत आमी भेटयलेलें मिसाचें बलिदान फावो आसून भेटयलां गी ना गी म्हणलें आमी समजूंक जाय घरा कंडपटे दोशी करण गाळी दिवन शिराप दिवन बायलेक मारन वा दादल्याक मारन भुरग्यांक मारन घरांत कंटाळसो मनीस जावन उपरांत येवन तूं मिसाचें बलिदान भेटोवन त्या जिबेर तूं कुमगार काणगेशी जाल्यार तूं फावो आसून काणगे नाय तूं आशिर्वाद काणगे नाय तूं केस्त कथायन पियेताय म्हणून उडास धरूंक जाय
तुजे ते मसूर कपट अगेंद आग द्वेष दवरन जर तर मिसाचें बलिदान भेटयताय हेरांक वायट मागताय जाल्यार तूं आशिर्वाद घेनाय पवित्रत्म्या घेनाय केस्तकताय म्हणल्यार समजूंक जाय देखून जेजू म्हणटा फावो आसून ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटेली जाया तवळ तुमी जिवीत जोडतल्यात आशिर्वाद जोडतल्यात आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो एवकरिस्ताचें जेवण निरंतर आमच्या मदें आसा जय जाल्यार निरंतर आसा जय जाल्यार सोमयान आज याजकी संस्कार घडलो याजकी संस्कार घडलो सिसांक ताणें अभिषिक्त केले आनी म्हळें हे म्हज्या उगडासाक करा तुमकां ती परवणगी दिता उंडो आसलो म्हजें मांस जावंक वायन आसुल्लो म्हजें रगत जावंक हांव तुमकां एक सकत दितलो पवित्रत्म्याच्या नांवान तुमी तें आनी मुंद आसून व्हरतल्यात आनी तवळतान आजूर पर्यंत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो याजकी संस्कारा मुखांतर एक मिसाचें बलिदान ह्या पवित्र सभेंत आजुनूय जिवाळ आसा हें पवित्र बलिदान आरोनाची संतत एक याजकी वर्ग देवान अभिषिक्त केल्ली ती आनी सोमयान ताच्या धर्मदूतांक ताच्या सिसांक अभिषिक्त करून एमिसाचें बलिदान भेटोवच्याक अवकाश करून दिलो आनी आज एमिसाचें बलिदान आमच्या सगळ्या क्रिस्ती समर्थीचें प्रमुख आचरण जावन आसा आमच्या जल्मा वेळार आमच्या सुख संतोशा वेळार आमच्या कश्ट आकांता वेळार आनी आमच्या मरणा वेळार आमी जल्मताना तावन मरता पर्यंत आमचें सगळें जिवीत ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी आसा आमचें सगळें जिवीत आमचें ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय देखून तूं जल्मताय तूं लग्न जाताय तूं संस्कार जोडताय वा तूं मरण पावताय सगळें तुजें जिवीत ह्या वेदीचे भोंवतणी कित्याक एवकरिस्ताचें जेवण तुज्या आत्मीक जिविताचें खाण एवकरिस्ताचें जेवण तुज्या आत्मीक जिविताचें पिवण जावन आसा म्हणलें सत आमी समजूंक जाय देखून आमी ह्या जगा पासून मागचें भोव गरजेचें ह्या जखीन तावन येता ह्या जख पावसा बरी वयतान मळबातान झडना वा आळम्या वा पेरग्या बरी भुमीन तावन किरलना ह्या जख कुटुंबांतावन येता कुटुंबांतावन आनी कुटुंबांतावन आयिल्लो याजक लोकां मदलो लोकां खातीर तो अभिषिक्त जाता आनी ताचें जिवीत सुरू करता याजक कोण देवान विसललो आनी देवान मागलेलो याजक संपूर्ण न्ही याजक सोमी न्ही याजक देव न्ही वा देवाचो पूत न्ही याजक एक देवाचें प्रतिरूप मात ताचें ती अस्कतकाय आसा ताचें ती उणेपण आसा ताचें ती सगळी आमा हर एकल्याक आसलेले बरी सगळे उणेपण अस्कतकाय आसा कित्याक तो एका कुटुंबान जल्मलो एका अस्कत आवय बापायच्या गर्भांत जल्मलो एक अस्कत आवय बापायच्या कुटुंबांत आनी तांच्या उस्क्यार वाडलेलो खंडीत हेरिडिटी म्हणली समस्या ताका दोस्तात असल्या संदर्भार ह्या जगांक आमी सुदारसून वरी जाय ह्या जगांचो मोग करी जाय ह्या जगांक पाठिंबो दी जाय केशें आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणीक वा आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या ह्या जगांक पाठिंबो दिता तशें आमी ह्या जगां दिवंक पाठिंबो दिवंक जाय आनी ह्या जगा खातीर आमी मागोवंक जाय आमी हर एकल्यान चिंतचें आसा आमकां बरो पदऱ्याप जाय बरो जाय म्हणचें आसा बरें खंय मेळटात फॅक्टरी आसा बऱ्यांतले बरें इंटरलॉक हाडयेत बऱ्यांतले बरें आयदन हाडयेत बऱ्यांतले बरी फ्रीज टी हाडयेत बऱ्यांतले बरी हाडयेत कित्याक मॅन्युफॅक्चर जातात पूण ह्या जग बऱ्यांतले बरें हाडूंक जाता तें देवा लागीं विचार जाय ह्या जग बऱ्यांतले बरें येचें जाल्यार बऱ्या कुटुंबांत हांव ये जाय देखून आमची कुटुंबां बरी जाय आमची कुटुंबां मागण्याची जाय आमची कुटुंबां समाधानाची जाय आमची कुटुंबां देवाच्या भिरांतेची जाय तवळ मात्र बरें ह्या जग थंयसान येवंक साध्य देखून तुवें ह्या जगा विशयान उलोवचें फुडें तुवें तरी कांय तरी ह्या जगा तुवें पयस सभे फाटयची तुज्या कुटुंबांत हांव ह्या जगा सादगी तुजे तावन ह्या जगा सादगी तुवें बऱ्यांतले बरें ह्या जग रुता करून कांय पयस सभे दिल्याय गे तर उलोवंक तुका अवकाश आसा नातर ह्या जगा पासून मागचो कमसो कायदो आज देवपणी उणी जाल्यान एका काळार 10-15 जण पाद्रे आपू आमच्या देशींत वा इतर देशींत जाताले पूण आतां 1 जण 2 जण कित्याक कुटुंबांत एक भुरगीं उणी कुटुंबांत एकलीं 2 भुरगीं जाल्यार बापायन म्हणचें आसा तूं धाकटेर जा रे दुयेक म्हणचें आसा तूं
इंजिनियर जागो अशें धाकटेर इंजिनियर म्हणून पयस सभेक सेवा दिवंक कोण येतात. आतां सगळीं कुटुंबां सेल्फ सर्टिफाय जाल्यान तांची इतल्यागत भद्रतेचीं जाल्यान तशें आसतना कोणाकी धार्मीक भयण जावं पदऱ्याप जावं धाडूंक फाटीं सरचें आसा. दुसऱ्यान ह्या जाग्या विशयांत धार्मिका विशयांत वायट उलोवचें, घरांत उलोवचें वायट, वाटेर मेळ्ळें वायट उलोवचें आनी अशें उलयल्ले वरवीं धाकटुलीं भुरगीं आयकतात, हेरां आयकतात, वया बाकींचें वय पदऱ्याप जावचें नाका म्हणून निर्धार करतात, फाटीं सरतात. जर तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र सभेन पदऱ्याप नांद जाल्यार, याजक नांद जाल्यार वा धर्मीक भयणी नांद जाल्यार पवित्र सभा मुंदारून वेची जाल्यार कशी? पवित्र सभा वाडून वेची जाल्यार कशी? जर तर याजक नांत मिसाचें बलिदान नांद जाल्यार लोक इगर्जे घेताय येना, संस्कार आचरण नांद जाल्यार लोक इगर्जे घेताय येना, तर कितें जातलें? सगळें अंधकार जातलो. म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो देखून आमी आमच्या कुटुंबांत ह्या जागां खातीर मागोवंक जाय. आमच्या कुटुंबांत ह्या जाग विशयान बरें उलोवंक जाय. आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक जल्म दिवन तांकां बऱ्या रितीन वागोवन ह्या जग जावच्या फुडें धाडूंक जाय, तवळ आमचें जिवीत सार्थक जातलें. देखून पवित्र स्नानांत आमी तिदोडे मिसांव घेता, याजकी प्रवादी आनी रयाळ मिसांव. पवित्र स्नानांत तिरावणेच्या संस्कारांत आमचो बोवात तिडकर्ण सोम्याचे फाट लावता, सोम्याचे सुवार्थेगार आमी जाता. आनी लग्नाच्या संस्कारांत आमचो कायदो आसा, भुरग्यांक जल्म दिवन तांकां वागोवन पवित्र सभेचे सभेक धाडचो कायदो आसा. हें आमी विसरूंक नजो. देखून एक भुरगें दोन भुरगे म्हणून सांगून आमी भुरग्यांक आमी आमच्याच स्वार्था खातीर वागोवचें न्ही, पवित्र सभे खातीर समर्पण दिवंक जाय म्हणलें सत हांगासर देवाची उतर आयच्या दिसा आमकां दिता. देखून जेजू म्हणटा पिकावळ येतेस्त आसा, वावराडी थोडेच आसा. देखून तुमी मागत जाय धन्या लागीं मागत जाय, तुमी सहकार दी जाय, तुमी पाठिंबो दी जाय पवित्र सभेंत वावराडी धाडच्या खातीर. देखून हे मोतीन दवरूंक जाय. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तिसरो विशय आयसू जावन आसा सेवा. संवसारांत मनीस विविध रितीची सेवा दितात आनी दोन तरांची सेवा हांगासर आसा. एक अधिकारान भरलेली सेवा आनी एक कलतेपणान भरलेली सेवा. संवसारांत व्हडले राष्ट्राचे अधिकारी आसात, राष्ट्राचे मुखेली आसात, व्हडले अधिकारार स्थानमानार आसलेले आसात. तांची सेवा अधिकाराची सेवा. तांची सेवा करच्याक जायते जण आसात. अधिकारान भरलेली सेवा ती. आनी त्या सेवेक जेजू आशेवंक ना. देखून तो म्हणालो हेरांनी म्हजी सेवा साकरी करूंक हांव येवं ना, हांव आयलां हेरांची सेवा साकरी करच्याक. देखून तो म्हणटा तुमी कलते जायचे. देखून आयच्या शर्मा उपरांत तुमी पळयतल्यात हांगासर याजक 12 जाणां आपोस्तलांचे पांय धुता. कित्याक जेजून तें केल्लें निमाणें जेवणार 12 जाणां सिसांचे ताणें पांय धुले, जुदासाचे चोरयान ताणें पांय धुले, ताका विक्रीत करतलो गतान पराधीन करतलो म्हूण कळीत आसल्यार ताणें ताचे पांय धुले. कित्याक संवसाराक एक संदेश दिवच्याक तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे, तुमी एकामेकाची सेवा करीचे, तुमी एकामेकाच्या मोगांत जियेचे. अधिकाराची सेवा न्ही, मंथनाची सेवा न्ही, वा पदवेची सेवा न्ही, बगर कलतेपणाची सेवा. कलतेपणाची देखून सेवा भेटोवंक कलतेपण गरजेचें. देखून जेजून तवळ म्हणलें आसा तुमच्या मदें पयलो जावं अपेक्षिता तो निमाणो जावं दी, तुमच्या मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो गुलाम जावं दी. तुमच्या मदें कोण पयलो जाता तो निमाणो जातलो, कोण निमाणो जाता तो पयलो जातलो. देखून कलतेपण गरजेचें. देखून फिलिपीकारांक बरयल्या पत्रांत पाऊल म्हणटा जेजू सैमान देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्ध म्हूण रावोंक ना. गुलामाचें रूप ताणें घेतलें, दुबळ्यान तो दुबळो, घालत्यान तो घालतो जालो आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो घालतो जालो, नालिसायाच्या मरणा पर्यंत, विणगेपणाच्या मरणा पर्यंत, एक स्वराच्या मरणा पर्यंत तो घालतो जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी दिलें ताका नांव भगवजय म्हूण हर एक दिमी ताच्या नांवाक. आतां आनी सस्नाच्या सस्नाक म्हणटा देवाचें उतर. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी कलते जावंक जाय. कलतेपणाची सेवा आमी मिटोवंक जाय. देखून जेजून आज शिसांचे पांय धुले आनी म्हणे तुमी एकामेकाचे पांय धुया. जें कितें हांवें केलें
तें तुमी एकामेकाक करूंक जाय पांय धुवचे म्हळ्यार हां आतां पांय धुले तुवें घरा वचून पांय धुवचे मागीर तूं पांय धन वण घालचें गुड्डोवचें न्ही थोडी थोडी पांय धुतात मागीर वण घालतात पांय तशें न्ही पांय धुवचे म्हळ्यार केदाळाय तुवें कलतो जावंच कळ्ळें गे गोवान पयलीं तें कलतेपणां चलचें हांव न्हवरो कळ्ळें मो हांव येजमा हांवें सांगलें बरें जायचें कळ्ळें मो तुका कांय उलोवंक ना बस थंय म्हणून सांगचें न्ही तें सूख ताका कलतेपण म्हणनात बैलेक उलोवंक कांय अवकाश करून दिवचें बैलेन म्हणूंक जायना हांव घरची येजमान तूं घालें तोंडम बस वळचें हांवें तुवें खावचें तोंडम म्हणून म्हणूंक जायना ताका कलतेपण म्हणनात भुरग्यांनी म्हणूंक जायना तुका घालें कोत्ता टाटा तूं SSLC शिकिल्लो हांव म्हजें इंजिनियरींग जालां म्हजें MBBS जालां तुका घालें कोत्ता बस म्हणून भुरग्यांनी आवय बापाय म्हणूंक जायना कितलेंय जावं दी कितलेंय शिक्षात तुमी कितलेंय शिका PhD काण घेया पण आवय बापाय मुखार तूं भुरग्यान तूं बच्चात उडास तोरीस तें घालतेपण तुजें तें रुता जायस तुजें थंय कितलीय सकत आसत तूं तरणाटो 100 किलो उखलून माथ्यार दवरशी आनी तुजी आवय आसा थंयसर उतरप्रायाची पापस्कत तिका 10 किलो उखलूंक जायना तुवें तिच्या मुखार तमाशे करूंक जायना तिका हल्क करूंक जायना तें घालतेपण न्ही तुजो अहंकार देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सिरक सुग्रंथ म्हणटा सिरक सुग्रंथ अध्याय 3 आवय बापाय दुखयता तो शिराप मागून घेता आवय बापाय संतोशान दवरता तो तुजे लाभ आवख करून घेता देखून तुका बोळ आसा म्हूण तुज्या आवय बापाय दाखय नाका तुजे समासम असले मनशां थंय दाखय अस्कस जाल्यार तुज्या बापाय लागीं उतरप्रायाच्या बापाय लागीं वचून म्हाका बोळ आसा सकत आसा म्हूण दाखय नाका कोण एकलो नातू फेस्ताक गेलो व्हडल्या फेस्ताक ती बोळी मेळ्ळी बोळी गुत्तांनी हाताक घालची ती हाडनायलो आनी उडली मागीर लागीं माय हांवें बोळें हाडलां बोळें म्हणून मायेच्या पांयाच्या नळागत धाडयलें अण्ण दुसरे दिसा मायेच्या पांयाचो नळ येदो मोठो जालो धाट्टो कुंभार व्हरून गेल्ल्या वेळार हांवें विचारलें माय पांय कितें जाला नातू फेस्ताक गेल्लो बोळें हाडनायलो आनी बोळें हाडून म्हज्या पांयाच्या नळागत मारलें आतां म्हाका सोलोवंक जायना पळया अस्कत मनशांचेर आमी तशें प्रहार करूंक जायना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून आमी कलते जावंक जाय तवळ आमी वर्ते जाताले आमी कलते जावंक जाय तवळ आमी आशिर्वादाची भुरगीं जाता देखून हो जेजू कलतो जालो सिसांचे पांय ताणें धुले आनी आज आमी कुटुंबांत एकामेकाचे पांय धुयचे आमी विचारूंक जाय घोव बायलेचे पांय धुवंक तयार आसा गी बायल घोवाचे पांय धुवंक तयार आसा गी पांय धुवचें म्हळ्यार अशें आतां पांय धुवचें म्हण न्ही आवय बापाय भुरग्यांचे पांय धुवंक तयार आसात गी भुरगीं आवय बापायचे पांय धुवंक तयार आसा म्हळ्यार खल जावंक तयार आसात गी म्हजें महाम म्हजें नांव म्हजी पदवी म्हजें अधिकार म्हजें पोजिशन तशें सवराचें तशें हांवें चलचें हांवें सांगलें बरी सायज खल जावंक बिलकूल तयार ना हांवें सांगलें हांवें सांगलें तें सारकें म्हणून चिंतून चलतात तीं सोमी म्हणटा तुमी खल जाया तुमी सादे जाया तुमी बोळे जाया सगळी पृथ्वी जातली तुमचें दायज देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्यो 3 संगती नियाळतना एक जेजूचें मास आनी रगत एवकरिस्ताक फोवो तो मान दिवया एवकरिस्ताक फोवो तो मान दिवया एवकरिस्ताक कित्याक म्हळ्यार अकमान आमी करूंक जायना हांवें मनशां सांगासर इगर्जेन जायते पटी मिसाचें बलिदान भेटयतना तुमी कुमगार काण घेतना भक्तीन काण घेयसy चिमटेन तुमी कुमगार काण घेवचो तुमी हात वयर दवरून उजो हात वयर दवरून दाव हात वयर दवरून उजो हात बंद दवरून भक्तीन तुमी कुमगार काण घेयसy कुमगाराचे कुडके सकला पडनातले बरी तुमी सत्राय सांबाळचे म्हण हांवें तवळ सांगचें आसा आनी फिरकसगारां म्हणटीत फादराक कित्याक घडी सांगता आमकां समजना गे म्हणून ना हांगासर दुसरे लोक येता पुनशेत जायतो लोक दुसरो येता एक 2 जण नवे आयल्यार हांवें तांकां सांगिचें पडटा तें म्हजें काम कित्याक सोम्याक अकमान करूंक जायना सोम्याक निंदा करूंक जायना सोम्याक फोवो तो मान आनी गौरव दिवन आमी ताका सेवंक आसा देखून थोडे पटी आमी कुमगार काण घेतना आतां मूठ धरता तुवालो धरता पूण जाल्यार तुवालो सोडूंक रेडी ना सोम्याक अशेंय काण घेता ना आमी जेवताना हात धुवन जेवता पूण एवक्रिस्ताचें जेवण जेवताना म्हजो हात कितलो नितळ आसा म्हणजे जिवीत कितलें नितळ आसा आमी पळोवंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक निचेव करयाचे दिसा एवक्रिस्ताक फोवो तो मान दितलो
म्हजो निमाणो स्वास आसता पर्यंत एवकरिस्ता अकमान जावची कंसली सगत हांव करचो ना. दुसऱ्यान ह्या जगां खातीर निरंतर मागतलो, ह्या जगांक सांगात दितलो, ह्या जगाच्या कश्ट आकांतान तांकां पाठिंबो दितलो आनी बरें ह्या जग जावच्याक हांव प्रयत्न करतलो. तिसऱ्यान सेवाचो मनीस हांव जातलो. सेवा म्हळ्यार अधिकारान भरलेली सेवा न्ही, कलतेपणाची सेवा. कुटुंबांत, वाड्यांत, फिरगजेंत, समाजेंत हेरांक कलतेपणाची देख दिवची तसली ही सादी सेवा. हेरांनी म्हजी सेवा साकरी करच्याक न्ही, मग हांवें हेरांची सेवा साकरी करच्याक हांवें पेसाडूंक जाय. देखून जेजू एक भांगाराचे नियम दिता. कितें नियम तें? जे कितें हेरांनी तुका करी जाय म्हूण तूं अपेक्षिताय, हेरांनी तुका सलाम मारी जाय, हेरांनी तुका विश करी जाय, हेरांनी तुका तें करी जाय, हें करी जाय म्हूण आशेताय जाल्यार तें तूं हेरांक कर. हेरांनी कितें तुका करी जाय म्हूण आशेताय तें तूं हेरांक करशी जाल्यार तो स्थान, तो मान, तो गौरव सगळें तुजे थंय फाटीं येतलें. असलें एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक तुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. जेजू जेवणाचो उरतस एका आयदनान उदक घेवन आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. एकामेकाचो मोग आनी सेवा क्रिस्तांव समर्थेची बुन्याद. देखून पांय धुवची रीत माया मोगाचो आनी सेवेचो संदेश दिता. सोम्यान आमकां दुल्ल्या करीत आमी नितळ जायना, कित्याक ताचें रगत मात्र आमची अंतस्करणां धुवन नितळ करूंक शकता. हांगासर जेजू कालतेपणाचो शेगूण रुता करूंक आपणे पांय धुवचे करणे मुखांतर दाखोवन दिता. देखून सरी सुमार 2000 वर्सां आदल्या गणिताचो उगडास काण आतां फिरगज याजाक विंचून काडलेल्या 12 जाणांचे पांय धुता. ह्या वेळार आमी सर्वांनी बसूनच जेजून आपल्या शिसांचो मोग केलो अखेर पर्यंत म्हणलें गीत गावचें. शिसांचो मोग केलो अखेर पर्यंत मेजार तावन उठोवन घेतलो तुवालो आपल्या हातान कमराक ताणें बांदिलो वतले उदक आयदनान धुंक लागलो पांय शिसाचे आपल्या सातान. जना जाया तुमी बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेतां मोग करच्याक जर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी. जना जाया तुमी बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेतां मोग करच्याक जर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी. मोग केलो अखेर पर्यंत
जेजून आपल्याशी सांसो पेद्रू सरशी आयलोस पेद्रू वांकाण म्हणालो पायदू केदी सोडचो ना सोमी साप्यून म्हणालो कळीत ना तुका त्या मिस्तेरासो जना जाया तुम्ही बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां आवाशितां मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी पर्यंत मोग केलो जेजून आपल्याशी सांचो पेद्रूक तो सांगी लागलो पायदूच्याक तूं सोड म्हाका नातर आसो ना वाटो म्हजी संगी काय तुका पेद्रून सांगले तूं सोम्या सगळोस म्हाका जाणा जाया तुमी बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी अखेर पर्यंत मोग केलो जेजून सांगसो आपल्या ताचे बरी करूच्याक देखताणे आमकां दिल्या जायसो नासा करवरतो केदीस धन्या प्रास आपल्या क्रिस्तांच्या मेस्त्रीची देख आमी घेवया जना जाया तुम्ही बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां आवाशितां मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी जना जाया तुम्ही बाबानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां आवाशितां मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी आमी उबी रावया आमची मागणी आमची गोरसो आमची आशा त्रिनदीच्या पांयांतळा समर्पया आमचे जिवीत समयाच्या कुडी रक्ताच्या मोगाचें जिवीत आमचे जिवीत ह्या जकी मणियारपणाच्या त्या आशिर्वादाचें जिवीत आमचें जिवीत सेवेचें जिवीत जावच्याक तुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मागया जबाब बापा आमचे मागणे आय बापा आमचे मागणे आय सर्गींच्या बापा पापा सायबा गवळी बापा आणि सर धार्मिकांक तांच्या सर गवळ्यांक वावरान एमकारिस्ताच्या मिस्तेऱ्यातावन निरंतर उजवाड आनी प्रेरण जोडूंक तांकां शिक्षीत कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आय आमच्या राष्ट्राच्या आणि समाजाच्या मुखेल्यांनी केवळ लौकीक जाणवाय आणि विज्ञानाचेर ओंदून रावनासतना सर्वांकी उपकार पोटची योजना मांडून हाडूंक आनी आमकां देशांत शांती समाधानाचें वातावरण रुपीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय सोमेस्त बावट्यांनी तांच्या क्रिस्ती जिवितांत एवकारिस्ताच्या देण्या उद्देशी तांणी आदर्श भक्तीपणा बराबर आपुणून जावन एवकारिस्तीक व्यक्ती जावंक गरज आसलें पोशण तांकां मेळोवन दी म्हूण मागता आमचे मागणे आय युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी एवकारिस्ताचो मोग करूंक आनी क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय सोमेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी तांची सेवा करतल्यांक बोल दी अशें सोमेस्तांनी तांच्या कश्टांनी एवकारिस्ताचे बोल
अनुभव करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजावावरी हाजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी सदांच येवकरिस्त मुखांत कृपा जोडूंक आत्मीक संगतींनी बळवंत जावन तुका सास दिवची तसली व्यक्ती जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांज उरता देवाक समर्पिल्ल्या फेरगजेच्या आनी पुणशतेच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ ह्या तेस्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातच ह्या पूण तळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोर मनपणी आमची सर खासगी करचो. आमची आशा आमच्या त्रेक सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पिया. सर्गीच्या भूमोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूच्या कुडी रक्ता पसो तुका मेरगां दिता. ह्या जगां पसोत ह्या जगाच्या संस्करणे पसो तुका मेरगां दिता. सेवेच्या जिविता पसोत अर्गां दिता. ह्या सेवी संगतींक सहजल्लें जिवीत आमी जियोंक आनी तुजो भरपूर बेसांवां जोडूंक आमकां वो कर म्हण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आपा
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवा बाप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक नेमी आमच्या नेक्या सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. भोगन वळ्या आमच्या भोवमोगाळ बापा कुर्सार आपलो जीव दिवंक दाखोवन वेतालो तो उतरावर तो मोग तुज्या पुता जेजून हे भोव पवित्र राती संस्काराच्या रुपान आदी फुडेंच हाजीर करून दाखयलो. गोवांचो उंड आनी दाखनचो वायन तुका भेटोवन आनी तें बदलून आपल्या काळजाच्या परमीत मोगान आपले सुकूड आनी रगत ताणें तुका भेटयली. ताची आतां आज्ञा पडून आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासून भोव कर ह्या संस्कारान जेजून दाखयलेल्या प्रिती मोगा पासून तुका दिन वाचता. निमाड्या जेवणां ताणें भेटयलेलें बलिदान आमी तुका समर्पिता. तें तूं दयेन मानून घे त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसों. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो कोरो याजक निरंतरी भेटोवचो ओ याजन ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली. आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासून बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासून वारयलेले ताचे रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Servés por tú, surgani संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे. मगल भाव भयणीनो पवित्र घडी आमी संभ्रमता. रोमी पयले महाप्रार्थन ह्या संदर्भात आमी खाण घेताना जेजूचे मांस आनी रगत आमच्या जिविताची वरती सकत म्हणलें समजोन आमचें जिवीत कल्तिकायाचें आमचें जिवीत मोगाचें सेवेचें जावच्याक समेच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. असल्या दिन वाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं दयेन मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुजे कतोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय
आख्खे प्रितमेचे तिका शांतीतेन एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पासोत आमच्या गुवळी बाप पिटर पौला पासोत आनी धर्मदूतांनी परगट केल्लो तो सुखोरो भावार्थ आनी सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासोत सर्वेश्वरा तुझ्या साकरा आणि साकरणी खातीर आमची मागणी दयेन आयक तुझ्या वेदी बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमच्या समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्त तूं वळखताय सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वास्थ्य आनी तारण आमच्या समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस संभ्रमता ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पासून परअधीन जालो आनी त्याच देवानी स्वामी जेजू क्रिस्तचे सदांच अवकार मरिये मायेक आमी भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पतीक बागेवन जुजेक तशेंच बागेवन पेद्रो पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव थोमास जाकोब पिलीप बार्तोलेमेव मातेव सिमाव आनी ताद्देव लीन क्लेत क्लेमेंत क्लिस्त कार्नेल सेप्रियन लॉरेस क्रिसोगान जुआंव आनी पावलो कॉस्म आनी दानिमियाव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षींक आनी सुमेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मनयऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचे आनी रक्ताचे बलिदान आपल्या सिसांनी ते भेटोवच्याक तांकां दिलें त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता ह्या जिवितान तुजी सवस्काय आमकां दी सासणाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें देन आमकां आयक देवा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावं निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचे बक्षाणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबड तसो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही
बापा आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कस्ता मरण असो पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गा सडणे असो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंतो देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनेची काल्स अंचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिस्त घाल तुज्या नितीवन साक्र आबेलाची देणी बाबा बापा अब्राम असो यज्ञ आनी तुज्या याजक मेल्कीजेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हे बलिदान तुका मानूं सरपदवेदरा बापा तुजो दूत हें बलिदान सरगार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कल्तेपणी मागता अशे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्याने बर सर्वेश्वरा आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कर बावार्थाची मोर आसून ती आमचे मदीं गेल्यांत आनी विश्वांत आसात तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो आनी आमच्या स्वात पातक्यांक तुज्या गणीत काकुटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फाव तें पळय नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव स्टेफन मातियस बार्नबस इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसिता पेरपेत आगाता लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया अनास्ताजिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षकांच्या आनी समेत तुज्या भोवतांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे वतीची तूं सर्वेस्परासर बऱ्यो वस्तू रोसून जिवन आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सजनाच्या सजना आमच्या सुडवंदराची आज नामतीन दवरना ताणें शिकलेले मागणे भोव भक्तीन मागता आसतना सेवेसो मोगासो एवक्रिस्ताच्या खरेपणाचो जिवीत आमचे ती रुता जावं दी म्हण विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागून सुमेन शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचेता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार दयेकुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया संसाराचे पाप काढतेने आमची काकू
पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आयच्या दिसा ताणें आपल्या सिसा सांगाता निमाण्या जेवणार एवकरिस्त घडयल्ली. ताचें मांस आनी रगत आमकां समर्पण दिल्ली. ह्या मासा रगतान आमी वाडसय आमी जियेसय आनी ह्या कुडी रगता फोव तो मान आनी गौरव दिवन आमी वाडसय म्हूण उलो दिता ती आनी आशिर्वादाची भुरगीं सांगपापणी दिता ती. ही शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. खुशया म्हाका भाव भयणीनो, क्रिस्त प्रसाद असो वेळ हो जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां सेवतल्या. मांस आनी रगत दोनी आमी सेवतल्या. ह्या संदर्भार तुमी भक्तीन कुमगार सेवूंक येवचें आनी जिबेर तुमी कुमगार सेवचो. जेजूचें मांस आनी रगत तुमी सेवचें. थंयसर दोगां जाणां हांगा याजक आनी हांगासर याजक कुमगार तुमकां दितले. जेजूचें मांस आनी रगत तुमकां दितले. Jeuna
दोगीचो बाप माली हे वालीसो जेवणाक तुझ्या दी आमकां भर अशें शंबरांनी दिवंक आमी फोड सुम्या आमी आयल्या तुझ्या जेवणाक मास्तगत तुजे भक्तीन सेवच्या आमकांच मोडून वेल्याक दिवच्या तुका साचां जिवच्या सुम्या आमी आयल्या तुझ्या जेवणाक मास्तगत तुजे भक्तीन सेवच्या आमकांच मोडून वेल्याक दिवच्या तुका साचां जिवच्या मान्यत्या ब्रेस्तर राती उंडो घेतलोय तुवें तुज्या हाती वायनाचे कास निवून शेसां अर्पिलोय तुवें तुकाच मनशां कुळा सुम्या आमी आयल्या तुज्या जेवणाक मास्रगत तुजे भक्तीन सेवच्या आमकांच मोडून वेल्याक दिवच्या तुका साचां जिवच्या सुम्या आमी आयल्या तुझ्या जेवणाक मास्तगत तुजे भक्तीन सेवच्या आमकांच मोडून वेल्याक दिवच्या तुका साचां जिवच्या
कुशीक तुझ्या आमी काळजाता जीवन आमचे भक्तीन तुका भेटयता सोम्या तुजो मोग आमी नियाळता मासारतान तुझ्या आमकां पोशीत केलाय दैवीक मोगान तुझ्या काळजां आमची भरल्याय देखून अर्गां तुका भेटयता स्तुती तुजी संतोषान गायता देखून अर्गां तुका भेटयता स्तुती तुजी संतोषान गायता सोम्या तुजो उपकार आवडटा कुशीक तुझ्या आमी काळजाता जीवन आमचे मुक्ती तुका भेटयता सोम्या तुजो मोग आमी नियाळता सोम्या तुजो उपकार आवडता कुशीक तुझ्या आमी काळजाता जीवन आमचे मुक्ती तुका भेटयता सोम्या तुजो मोग आमी नियाळता प्रार्थुया भूमुगाळ देवा आमच्या बापा निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाचे निमाणे आनी सदां उरची तुका कुणां कशी आपली कूड आनी रगत सिसांक दिली आनी त्या आत्मीक खाणाच्या बळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली त्या जेवणान पवित्र सांजेर आमी दिनवासी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमच्या जिणेंत दिसान दीस अदीक व्हडा जतनायेन सांबाळटल्या म्हूण आमी आतां बास्तिता ही आमची मोगान केल्ली भाव भयणीची साखरी ह्या संजेच्या संभ्रमाचो बळटा तसलो फळ जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन एक घडी बरोबर बसया मगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो तशेंच सर्व मोगाशानो तुमकां समेस्तां सोम्या जेजूच्या जेवणाची दबाजीक परबेचे संभ्रमाचे उल्हास पटयता जेजूच्या कुडी रक्ताची कृपा तुमचे सदां सासून दी म्हूण मागता माध्यम मुखांतर येमिसाचे बलिदान पटयतल्या सर भक्तिकांक अभिनंदन पटयता देवाची भरपूर आशिर्वादां जेजूच्या कुडी रक्ताची ससाई तुमचे सदां सासून दी म्हूण ह्या संदर्भात तुमच्या खातीर मागता आदल्या रामाच्या इतराची देवस्तुती बऱ्यान जाली सहकार दिल्ल्या समेस्तां देव बरें करूं आज निमाणो ब्रेस्तार सुमेचे निमाण्या जेवणाचो संभ्रम पवित्र एवकरिस्त घडुल्लो आनी याजकी संस्कार स्थापीत केल्लो दीस आयची देवस्तुती चलून वेल्ल्या फिरगजकारांक अभिनंदन 12 जाण अपोस्तल जावन रावल्ल्यांक हांव अभिनंदन पटयतां उपकार बावडटा आतां मिसाच्या अखेरीक सग्रामेंत आमी विश्वाच्या आल्तारीक व्हरतल्या सर्वांनी ह्या भक्ती रितींत वांटेली जावचें सग्रामेंताचें आराधन आसतलें परगट आराधन संपल्या उपरांत तुमी घरा वचयेत रावतल्यांनी 10 वरां पर्यंत रावन मौनपणी आराधन करयेत 10 वरार इगर्ज बंद करतल्या सकाळीं 6 वरार इगर्ज उक्ती जाता दनपारां 12 वरां पर्यंत तुमी विश्वाच्या आल्तारी मुखार येवन भेट दिवन मौनपणी आराधन करूंक अवकाश आसा व्हड संख्येन तुमच्या पुरसती प्रमाणे येवन विश्वाच्या आल्तारी मुखार थोडो वेळ कुर्सोंक तुमकां उलो दिता आराधन पडगर रितीन करचें न्ही आजतावन पास्कांच्या जागरणे पर्यंत जाता तितलें मौन सांबाळचें आनी आवाज आडंबर उणो करचो फाल्यां निमाणो शुक्रार संजे 3 वरार कुर्साची वाट इगर्जेंत आसतली 4 वरार निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती सुरू जाता फाल्यांच्या दिसा मिसाचें बलिदान ना बगार कुमगाराची रीत आसतली फाल्यां देवोत्सवाच्या वेळार कुर्साचो होमो आनी जेजूच्या निर्जीव कुडीचो होमो आसा ह्या वेळार समजलें दान भुके आनी पिडे विरोध तशेंच भाग्यवंत जाग्यांच्या निर्वणा खातीर गवळी बापाच्या निवासाक धाडून दिवंक आसतलें
फाल्यां सर्वांकू पास वाजींच वारो कायदो आसा 14 वर्सां वयल्या आनी 60 आनी 5 वर्सां सकयल्या भलायके वंत असलेल्या सर्वांक जिंजवार कोर्सो आनी मास मासली काय नासतना रावचें. फाल्यांच्या दिसा तुमी सडीत रितीन मौन सांबाळचें. TV मोबायलांतावन इल्लें पयस रावंक आनी समेच्या कश्ट मरण सुनियाळ करूंक तुमकां उलो दिता. पास्कां फेस्ताच्या संभ्रमाच्या देवस्तुतेक मुड्दम रावंक तुमकां उलो दिता. मुड्दमाच्या वाती आमी त्या दिसा वांटतल्या मिसां तुमी ऑफिसांत दिवची. आज विशेवेच्या आलतारी फुलां हाडलेल्या सूप कारबा उरता. फाल्यां सोम्याच्या निर्जीव कुडीक आनी पास्कां फेस्ताक जाय पुरती आबोलीं कळे हाडून दिवंक सहकार दिवंक तुमकां उलो दिता. हर एकल्यांनी इल्ली शिवंटी आबोलीं कळे फुलां हाडून दिसे म्हूण विनंती करता. फाल्यां जेजूच्या निर्जीव कुडीचे शृंगार करूंक ती मंडावळ करूंक तुमी येसय आनी सहकार दिसे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. विश्वभरची आलतार सोबयलेल्या धार्मीक भयणींचो आनी तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांचो जयस्थानाचो आनी इतर समेस्तांचो उपकार बावडटा. पपुरब्यान गायन केल्ल्या गायन मंडळाची सन्याचो उपकार बावडटा. तशेंच आलतार भुरग्यांचोय उपकार बावडटा. मोगाचेनो भोव भक्तीपणी ह्या देवस्तुतेंत तुमी वांटेली जाल्यात तुमकां अभिनंदन आनी देव बरें करूं. भगवंत हप्त्याची देवस्तुती भोव लांब जाता. दगीच्या दिसांनी जाल्यारय भोव मोगान आनी व्हड वावरतान तुमी सुस्तीकायेन समेच्या मोगान बरोवन वांटेली जातात. तुमकां दिनवास. देवस्तुती इल्ली लांब जाल्यारय समेती आसलेल्या वावरताक आनी फाटल्या 40 दिसांनी तावन केल्ल्या दंडोवणेक लागून संतोशान वांटेली जावंक उलो दिता. आमचे संगी आसून आमकां सांगात दिवन मागलेले मनादी बाबराव भाटकर आसता. पाद्र्यापाचो उगडास उपकार बावडटा. ते आमचे संगाता थोडे दीस आसतले. हांव बंबयतान फाटी येता पर्यंत हांगासर आसतले देखून आनी ह्या निमाण्या हप्त्यांत भगेती ते फाल्यां परवा आमकां ते कुमो करतले. तांचो आमी उपकार बावडटा. तांकां बरो स्वागत मागता आनी तांकां आमी तांचे पासून विशेश करून मागया. पाप स्टॅनी फेर्नांडीसाची भलायकी बरी ना. ते कन्सेट्टा किन्नेगोळी आस्पत्रेंत आसात. रेस्ट करतात आनी देवस्तुतेंत किन्नेगोळी थंयसर ते वांटेली जातात. तांचे पासून ती तांच्या भलायके पासून मागया. फाल्यां आनी शनवाराच्या देवस्तुतेक आलतार भुरग्यांनी लोभ घालूंक आसा तेवढं आस्तवरचें. आतां क्रिस्माची उरोवणी आमी कितें केल्ली आसा त्याग उपास दंडोवणी करून केल्ली आसा. थंयसर 14 जाणां सिस्टरां हांगासर आयदान घेवन रावतलीं. तुमी भक्तीन हांगासर येवचें आनी तांतूं तुमच्या मोगाचें दान घालचें आनी तें दान घालता आसतना हांगासर एक कंतार आमी गावचें. ताचे उपरांत हांगासर कुमगार विशवाच्या आलतारीक पुरशावार आमी व्हरतल्या आनी ह्या संदर्भार तुमी भक्तीन सर्वांनी भक्तीन वांटेली जावचें. सक्रामेंत वता आसतना तुमी दिंबी घालची आनी सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावचें. आतां गीत गावया आनी जे कितें आमी करेस्माच्या काळार पुरयलेल्या मोगाचें दान तुमी हांगासर आतां घालचें आनी हे आमच्या भलायकी निधी खातीर कश्ट केल्ल्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी वापरतल्या.
पापाची सरी चालली तुमची जावची बोरे मोन दाखोवन उतरा कन्यांनी वांटून मुजो संतोष सगळ्यांनी हांव मुकिल्लो म्हाका तुमी खावंक दिले हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना बाबांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें फाल्यां आनी परवांच्या दिसा सगळ्या संवसारार पवित्र एवकरिस्ताचें बलिदान आसचें ना त्या देखून फाल्यांक जाय पुरतो होस्त ह्याच मिसार पवित्र केल्यात आनी आतां हो पवित्र सक्रामेंत विशेव्याच्या आल्तारीक पुरशांवार व्हरतात निमाण्या जेवणाच्या स्पिरितान थोडो वेळ आमी पवित्र सक्रामेंताक आराधन करून रावोंक जाय पवित्र सक्रामेंता मुखांत कुर्सातावन लाभता महिमा मरणा वरवीं लाभता जीव आनी जिवनपण म्हणलें समजूंक जाय आतां याजक पवित्र सक्रामेंत पुरशांवार व्हरता पुरशांवांचे मांडावळ हे परी आसा पयलें कुरीस ताच्या फाटल्यान वाती आनी दुंपेली बराबर याजक पवित्र सक्रामेंत घेवन विशेवाचे आल्तारीक व्हरता ह्या वेळार आमी सर्वांनी उबी रावन व्हडा भक्तीन गातू जिबे म्हणलें गीत गावचें उपरांत विशेवाच्या आल्तार लागीं मोठव्यान सक्रामेंताचें आराधन आसतलें Moden
विशेवच्या अल्तारीर आजारसच्या म्हज्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमी तुका दिन वाचता आमी तुजी स्तुती करता मनशाकुळाच्या मोगार तुजो थड आनी घट नातलेलो मोग आज तुजें मांस आनी रगत मनशाकुळाक समर्पीत करचे पर्यंत पावलो म्हणलें आमी जाणा जाल्या देवान संवसार असो सोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसारी भेटोवन दिलो म्हणटा जुआंव वंजलिस्ट आनी ह्या बराबर तूं संवसाराक आयलोय मनशाचो मोग केलोय कश्ट तेल्यांक सुडका दणसे तेल्यांक सवकसाय दया माया पासरची वरस तुवें परगट केलें पिडेस्तांचो मोग केलोय कोडकारांक नितळ केलें आंधळ्या पांदळ्यांक तुवें सगळ्यांकय बरें केलें देवसारलेल्यांक सुडका दिली मेल्ल्यांक जिवंत केलें रडतल्यांक बुजयलें बुकेल्ल्यांक जेवण काण दिवन ददोशी केलें पण सुम्या तुका तिरस्कार केलो तुका अपमान केलो तुका नाकारलो आनी आज हे विशेवाच्या अल्तारी तूं विशेव घेताय तुझे मांस आनी रगत दिवन आमकां तुवें सांबाळ्ळाय हे संदर्भार गुपीत लिपोवन आसच्या म्हज्या जेजू तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमस्कार करता तुका आमी दिन वाचता सोम्या कित गावया गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार आमी बसया पात्ये उसाता
सोरान मागलेस मागता पूर्ण दोनी सता पातीम सुत्ता आणि दुखे सोरान मागलेस मागता. मगर बावपणी नो इगडी बोर मौनपणी आमच्या सुम्याक आमी आराधन करया. आमचो सुमी विचारच्या अल्तरी आसा वेदी रिती जाल्या वेदी खाली जाल्या वेदीचेर तोडंबर ना दुवय भावना सगळे सांडून सुमी विषयाच्या अल्तरी आस संदर्भार आमचो गवळी आमचो सुमी आमचो जेजू पातक्यांक सोदून आयलोलो तो सणून गेल्लें सोदून आयलोलो जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी दरवट्यांतल्यान भितर सत्ता फाटल्या बागलांतल्यान येना. बरो गवळी आपल्या बकऱ्यांक प्रशांत उदक आसले कडेन आनी पासो सोरो आसले कडेन आपण व्हरता. बरो गवळी सुणे वागट येवन गवळ शेडयांक दुस्पटनांतले बरी तो राखून सांबाळता. बरो गवळी शेडयां खातीर आपलो जीव दिता. असलो बरो गवळी आमचो स्वामी जेजू. ह्या बऱ्या गवळ्याक कितें केलें आमी? ह्या बऱ्या गवळ्याक संवसारान तिरस्कार केलो. ह्या बऱ्या गवळ्याक तांणी अपमान केलो. सोम्या जेजू मनशा कुळान केल्ल्या पातकाची शिक्षा आम्हा दिनाका. मनशा कडल्यान केल्ल्या पातकाची शिक्षा आम्हा हर एकल्यांक तू लायनाका. सोम्या तुझे उदंड काकुळतीने आमकां बक्षी. जेजू बऱ्या गवड्या पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन केल्ली तुजे थंय म्हाका वोट. सोम्या तूं सर्गीत हांव आयलोय पातक्यांक आपोवंक पातक्यांचो मोग करूंक तांचें जिवीत परिवर्तन करूंक. बऱ्या गवड्या सोम्या जेजू आमकां तुज्या वेगेन घे म्हूण मागता. गीत आमी गावया जेजू बऱ्या गवड्या.
आम्ही केल्ल्या पथकाची दूख धरी आम्ही केल्ल्या पथकाची माफी मागया सुमी आमकां बक्षी आमी पाटी आमकां शेतां आमकां तुज्या वेंगेन घे वेचीक पुता बरी आमकां बक्षून आमकां पाटी तुज्या वेंगेन घे सुमी नाणोन पवित्रता दोबो सदा काळजा पाटी म्हाका पळय पाटी म्हाका पळय गाया तुज्या लिपय नाणोन पवित्रता दोबो सदा काळजा जेजू सो सुंदरा जेजू सो सुंदरा बोधू लोभतारा सूर्या प्रास्पजळी मोवा प्रास रुची बक्षी सुखी सुमे सुम्याम बक्षी सुखी सोमे करतो माका कृपे जातस हे पॉइंट काबा सासना सुखी सर्गा बक्षी सुखी सुमे सुम्या बक्षी सुखी सोमे आम हरी एकल्याची सुखी आम हरी एकल्याची पातका बक्षी सोम्या कृपे जागचे कबा सजना सुदी सर्गा मगल बाबडीनो सुमी सुमोग तो बहु मोरतो सुमी म्हणटा जो आमच्या वांजेलान जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांव तुमचो मोग केला तो बी एकामेकाच्या मोगांत रवसी देवा बापान संवसार असो मोग केलो सोम्या जेजून आमचो मोग केलो आनी आमी एकामेकाच्या मोगांत रावंक तो उलो दिता सगळ्या पैकी सर श्रेष्ठ उपादेश कसो म्हणून विसरलेल्या वेळार जेजून म्हणलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर तुजो परत परत सांगता हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हज्या मगच्या भावनो भयणीनो सुमयेच्या मोगाक आमी लालेवन रावया सुमाचो मोग आमचो करून घेवया तड आनी गड नातुल्लो मोग तो सुमयाचो मोग लेख आनी मीत नातलो मोग तो सुमयाचो मोग ह्या मोगांत आमी जियेसय ह्या मोगांत आमी आससय जेन्ना आमचो मोग आमचे थंय वाळून भायर वेता तेन्ना देवाचो मोग आमचे थंय रुता जाता कशें तळ्यांतलें उदक वळून भायर गेलें जाल्यार झरीचें उदक परत त्या तळ्यांत भरता आनी तळ्यांतलें उदक नितळ उरता तशेंच आमचो मोग आमचे थंय भायर गेलो जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय भरता आनी आमी नितळ मोगाचे मनीस जाता देखून हें गीत गावया सुमयेची कृपा मागया सुमयेची सकत मागया आनी म्हज्या देव तूं सर्व बरो तुज्या मोगाक हांव लागता काळीज म्हजें तुका दिता म्हूण आमी गावया गीत म्हज्या देवा तूं सर बरो
देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तुका दिता कितलो मोग मोजो केलाय म्हाका रसलोय म्हाका पोसलोय अरे मोजो प्राण सोसलोय कोडांतलो दोळ राखलोय मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस मोचे तुका दिता मोगळ समया तुझ्या मोगाक लागता हांव समया तुझ्या मोगांची हांव कशें येता तुझ्या मोगांत रावूं कशें येता हांव समया तूं भोव मोगाळ तूं भोव उदार जेजू म्हणटा समया तूं म्हणटाय आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना हांव तुमकां साकर म्हणना म्हाका इश्ट म्हणटा इश्ट इश्ट असो स्थान मान जेजून आमकां दिला म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो अख्ख्या संवसाराक जेजू मोग हाडून आयिल्लो जेजू शांती हाडून आयिल्लो जेजू कृपा हाडून आयिल्लो पळया तो आमी हर एकल्यांचो मोग करता काकूळ दिसो दर्यो तो बिरमो दिसो सागोर तो ह्या समया लागीं हे आमचे इश्ट लागीं मागे आमी आमचे इश्ट म्हण करून गणया समयाक हे समयान आमकां जायतो उपकार केला उडास काडया आज आमी हांगा समया मुखार बसून आसा जाल्यार ताणें केल्लें वर्ती अजाप ताणें केल्ली वर्ती काकूळट ताणें केल्लो वर्तो उपकार आमच्या जिवितांत आसा कोरोना तसली मरेकार पिडा आयली आमी आजुनूय सुरक्षीत आसा अख्खे संवसारांत जायते कश्टांची वातावरणां आसात राष्ट्रांची झुजोन आसात जायते लोक कश्टून आसा वळवळून आसा उक्रेन आनी रशियान झुजां जावन आसात जायत्या राष्ट्रांनी अशांतीचें वातावरण आसा आमच्या राष्ट्रांत आमच्या राज्यांत ती समाधानाचें वातावरण ना असले संदिग्ध परिस्थितीन जेजू आमचो इश्ट जावन आमकां संगात दिता आमच्या मुखल्यार रावन तो आमकां वाट दाखयता आमच्या फाटल्यार रावन आमचें संरक्षण करता आमच्या बगलेर आमकां संगात दिता आमच्या वयर रावन आमकां आशिर्वाद दिता ह्या सुमयाचो संगात सोदया आमी सुमी म्हणटा कश्ट येतले दगदणी येतले विविध रिताची खरगां तुमच्या मुखार येतलीं तुमी चंचल जावचे न्ही तुमी कंगल जावचे न्ही तुमी दंडळचे न्ही तुमचे तकले उखलून धरा कळनासतना मागा मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हणटा जेजू हे आमच्या सुमया लागीं मागे आमी दुलोप जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट तो आमचो तो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ सलयता हें गीत आमी गावया ताजो मोग नियाळया ताजें आजरपण नियाळया आनी ताची स्तुती करून ताका आराधन करून हें गीत आमी गावया काकुळत ताची केदी वर्ती
इश्ट आमचो तो ह्या संवसारांत ह्या सुम्याक आमी आराधना करूं ताची कृपा ताची सकत आमी जोड घेवया. दुलोक जेसू मोगाळ उदार. Jesu mogaluda kitlo mowan istamso amche sangi disratravta amka sambal selaita tace bagarin kur asa sampun pit mokor tolo taso sangga tam kadita vantu dewi mogasu taci bagarien kodasa sampun prit mokor tolo taso sanggatam kadita wantu dewi mogaso kakultiji kediwarti kakultaci kediwarti birmo tisudorioto vecikatmya potlundarta आपल्या रक्तान नाणयता बापा दिता तांकां ओपसून कुरपेशेल्यान नेतयता आपले रक्मास तांकां कावून तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां ओपसून कुरपेशेल्यान नेटयता आपले जखमास तांकां कावून तांचे थंय तो एक जाता मोगाळिश्टा जेजू मोगाळिश्टा जेजू सोम्या सासना तोमो करतेल्या मानतां सैबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार जातू आमचो इश्ट्या सोसरान जिणी जातस काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपभागी सरगारी जातू इंसो इस्या सोसरान जिणी जातस काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपभागी सरगारी मोकळा जेसू आमी आतां समर्पण दिता आमची मागणी तुज्या पांयां दळा तूं विशव चाल तरीर विशव घेवन आसा आयज सोम्या आमी तुजे मुखार हांगासर बसोन आसा निमेर आसा
आमी तुजी स्तुती करता तुका आराधन करता तुका दिन वाचता तूं बोवरतो तुमकां कुळदार महिमे बरयत तूं सासनाचो देव आमकां हर एकल्याची जतन करताय आमकां तुज्या बेसांवांनी भरताय मनशा कुळाक राखताय सांबाळताय सुमया जेसू आमी समर्पिता त्या मगरच्या भावना बहिणींनो समर्पिया वक्ता विश्वाच्या आलतारी लागीं आसच्या सुमया जेजूक समर्पिया आमची सगळी पवित्र सभा पाप साहेब बिस्प साहेब सर्व यासक धार्मीक भाव भयणी सर्व लायिकां भक्तिकां सुमेच्या पांयां तळा समर्पिया अख्ख्या संवसारार बावार्था खातीर जायतो लोक कस्तोन आसा अख्ख्या संवसारा पवित्र सभा जायते मिसांव वावर करना आसा समया ह्या पवित्र सभेक राखांनी सांबाळ ह्या पवित्र सभेक आशिर्वादीत कर ह्या पवित्र सभेक येवच्या कर्गांत तावन अनवरांत तावन तांकां निवार मगरच्या भावना भयणींनो आमी समर्पी आमच्या राष्ट्राक सुमयेच्या पांयां तळा भारत देशांत आमी आसां इतर देशांनी आसां आमची भाव भयणी गल्फांत आसात युरोपांत आसात अमेरिकांत आसात कॅनडांत आसात संवसाराच्या कोनशाच्या देशांनी आसात ऑस्ट्रेलियांत आसात सर्व भाव भयणी खातीर आमी मागया सर्व राज्या खातीर राष्ट्रां खातीर मागया आमच्या भारत देशा खातीर मागया शांतीचें समाधानाचें वातावरण रुतां जावं दी म्हूण मागया सुमया आमच्या भारताचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमच्या राज्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल धर्मामध्ये स्वार्थ खातीर दैत्य पोटी नासमाधान हाडची वातावरण उपसून आसा मनशा जिवाक गौरव उणो जाला जाती खातीर धर्मा खातीर भाशे खातीर जाग्या खातीर जायते दुस्मानकाय वाडून आसा सोम्या मनशा थंय धरून जाल्लीं काळजां तूं बदली मासाची काळजां रुता कर सोम्या ह्या काळजांनी मोग रुता कर मनीस तुज्या सारक्या स्वस्वरुपाय असो म्हणलें मनशान समजून जी अशें कर सोम्या आमच्या भारताक जायपुरती शांती समाधान स्थापन कर म्हूण मागता हांव भाव भयणींनो समर्पिया आमी आमची कुटाम तुमची कुटुंबां सोमयेच्या पांयां तळा समर्पिया तुमी तुमच्या कुटुंबांनी करचो वावर तुमी काडचे कश्ट तुमच्या कुटुंबांत आसचे सुख संतोष तुमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं बाळां तुमच्या कुटुंबांतलीं युवा जाणां तुमच्या कुटुंबांतली पिडेस्त तशेंच प्रायवंतां तुमच्या कुटुंबांतले समस्ये तुमच्या कुटुंबाचें नासमाधान तुमच्या कुटुंबाची पिडा शेडा कश्टाकांत सुमया मुखार सोडा सुमया करता तुमकां आपयता हे तुमी कश्ट येतल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशव दिता म्हणल्यार सुमी तुमकां विशव दिता तुमकां समाधान दिता बळ दिता भलायकी दिता तुमचें जिवीत नंदन करता हे लागीं सुमया लागीं समर्पिया सुमया जेसू हे सगळ्या भाव भयणीची कुटुंबां तुका समर्पून दिता हांव सुमया हे कुटुंबांनी तूं राव ही कुटुंबां मोगाची बिडारां कर ही कुटुंबां समाधानाची हातेरां कर ह्या कुटुंबां असलें नासमाधान पयस कर ह्या कुटुंबांत असलें कुटी सकत दवंडाय तुज्या हजरपणांत ती पवित्रपणी सांबाळ आशिर्वादाची बेसांवाची हे तेच प्रतिफळाली परलेलीं कुटुंबां जावं दी म्हूण मागया परगांव सदांच आमची भावा भयणी तांकां सोम्या तुज्या हाती समर्पण दिता हांव तांकां स्विकार कर तांकां बेसांवांनी भर तांचे कामान भद्रती फोव कर तांकां राखून सांबाळ मेटामेटांनी तांचें संरक्षण कर म्हूण मागता हांव सोम्या फिरगस कुटुंबांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता हांव सर्व फिरगस कुटुंबांक ह्या जगांक धर्म भयणींक वळी परिशदेक आर्थीक समितीक सर्व संघ संस्थांक युवा जनांक भुरग्यांक समेस्तांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता हांव सोम्या
आमची विरगस मोगाची मनाची गनाची आमची विरगस एकवटाची आमच्या विरगस माया मोगाची हातेर कर म्हूण मागता सुमया आमी समर्पित हांव फाल्यांचो दीस तुज्या कस्त मरणाचो दीस तुज्या पाशांवाचो दीस भक्ती नियाळोवंक आमकां कृपा दी सुमया आमी समर्पित हांव हालेलुयाचो सनवार पास्कांची जागरण पुनर्जिवंतपणाचो संभ्रम तुज्या पुनर्जिवंतपणाची साक्षी आमकां कर म्हूण मागता हांव सुमया समर्पित हांव कश्ट केल्या सर्व लोकांक विविध रितीची इसा भोगतेल्या लोकांक तुज्या पांयां समर्पित हांव सुमया आमचे मागणे आयक आमची काकूट कर तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता हांव सुमया आमी गावया गीत आयक म्हजें मागणें सुमया देवा उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा म्हणलें हें गीत गायतना सगळीं आमची तेसांवां आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सुमेच्या पांयां तळा समर्पिया सुमया देवा उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा आयक म्हजें मागणें आयक म्हजें मागणें सुमया देवा उदार काळीज उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा दी बोल देवा सोस्च्या कस मुझे संतोष बरी काळसा दिबोळ देवा तुझ्या मोगा पासून सलछा माया मोगा आयक मोचे मागणे सुमया देवा उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा दिबोळ देवा दुर्बळ्यांक हांवें तिरस्कार करिना जावच्या दिबोळ देवा तुझ्या कायद्या प्रकार हांवें सदां चलच्या आयक मोचे मागणे सुमया देवा उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा दिबोळ देवा लौकिक वस्तुता मोस बारच्या दिबोळ देवा सगळे काळीज मोजे तुकास ओपोन दिवच्या आयक मोजे मागणे सुमया देवा उदार काळीज तूं दी म्हाका
सुवादीच्या दिसा ऐक मुझे मागणे सुमिया ऐक मुझे मागणे सुमिया उधर काळीज दी उधर मान दी समाधान दी संतोष दी तृप्ती दी सुमिया तुझ्या बेसावानी आमका बर मेटा मेटानी तुझो मोग करू आधार दी सुमिया मुगल भाव बहिणीनो आज मिसाचो आशीर्वाद ना तरी आमी भक्तीन सुमयाक आराधन करिया स्वादिक सक्रामेंता तू क्रूज स्वजरा साई ह्या विशय वचालतारींत तुका आमी आराधन करूंक आशेता हांव तुका नमान करूंक आशेता हांव आतां आमी घरावेचे फुडें तुका नमान करूंक आशेता हांव सुमया तुजी स्तुती करूंक आशेता हांव तूं ससनाचो बाप तूं आमचो स्वामी आमच्या मदें आसाय बाबडीनो आमी दिमी घालया हें गीत आमी गावया स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता म्हणलें गीत दिमी घालया पुढे सुमिया तुका तुका आराधन करता तुझी स्तुती करता तुका वागणता आमची जिवी सगळी तुका समर्पित हांव सुमिया बापा चाकुवारा सोमे आमची भेटयतांगायना स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता आमकां पासून रावलाय तुजी देव सकासाय आमची दुकां पुस्ताय तुझे सरसी दावो येता आमची बेजाराय सांगता स्वादी सक्रामेंता सादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता देखून रूपुण्याचे पूण वार्त्याक दिसचे मुका मोल देवाचे फांकय कीण तुझ्या सारक्याचे आमची जीणी संतो सौचे स्वादी सक्रामेंता स्वादी अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू
हरगां तुका सुमयांजीस हरदां तुका सुमयांजीस हरदां तुका सुमयांजीस हरदां तुका सुमयांजीस मगळ भाव भयणीनो सुमयाचो आशिर्वाद आमी घेवया हांगासर सक्रामेंत उखल आमी आशिर्वाद दिना बगार हांगासर भक्तीन नमान करचो हे देवडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावचें आनी भक्तीन आमी नमान करून सुमयाचो आशिर्वाद आमी घेवचो ताच्या उपरांत हें गीत जातस मौन रुपणी तुमी घरा वयचे जाल्यार घरा वशीत हांगासर बसून आराधन करचें जाल्यार थोडो वेळ करियेत पूण मौन सांबाळचें बायत तुमी उलय नाकात मौनपणी तुमी घरा वसा कित्याक म्हळ्यार हांगासर आराधन करतलीं आराधन करतात सुमी हांगासर विशवाच्या आल्तारींत आसा म्हणलें समजून घेवया आतां दिमेर पडून भक्तीन सुमयाचो आशिर्वाद ह्या देवडा सक्रामेंता म्हणल्या गिता मुखांतर गावया. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावाडता आमेन. प्रार्थुया ये देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कस्ताचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणे सफळ सदां सामचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तर मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमचें जिवीत तुका समर्पिल्लें जावं आनी तुजें बेसांव सदांच आमकां लाभलेलें जावं जो जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना भक्तीन साश्टांग नमस्कार करून सुमयाचे आशिर्वाद स्वीकार करया. आतां भक्तीन तुमी घरा वयचें जाल्यार उशीत फाल्यां संजेर 4 वरार कुर्सा वाट 3 वरार कुर्सा वाट 4 वरार देवस्तुती आरंभ जाता. मौन सांबाळा मौनपणी तुमी घरा वशेत बसतली हांगासर बसून तुमी आराधन करियेत उपरांत आमी गरज बंद करतले फाल्यां सकाळीं 9 ते 12 वरां पर्यंत तुमकां परत अवकाश आसा हांगासर येवन मौनपणी आराधन करूंक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.